आयज आमी आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन. मुद्दामूच पळोवपाक गेले जाल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा सरकार म्हणटा की भुरग्यांक शिकपाक लागून ही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स सुरू केल्ली ती भाऊसाहेब बांदोडकरा टायमार. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार अशें दिसता की एका फाटल्यान एक ही शाळा आतां बंद पडपाक लागल्या. त्याच भितर आयज पळोवपाक आमी मुद्दाम येयल्या उणीर ते दुर्बाट जवळ जवळ 7 शाळा आसा त्यो तेंचे इन्फ्रास्ट्रक्चर काही स्कुलांचे बरें आसा, म्हणल्यार निवळ आसा, नितळ आसा, पण तरी आसतना ती शाळा बंद पडल्या. मुद्दाम जाणून घेवया की कित्याक लागून ही शाळा बंद पडल्या आनी ह्या शाळांची परिस्थिती कितें आहा ती. नमस्कार, हांव सागर नायक मोये. एक सॅड रियलिटी म्हणटा ती ह्या टायमा वयली की आमी ह्या शाळेंनी शिकलेले, मराठी शाळा म्हणल्यार सरकारी प्राथमीक विद्यालय ह्या शाळेंनी शिकलेले आमी. पूण सॅडली आयज ह्यो शाळा सगळ्यो आमची, स्पेशली ह्यो आमच्या वाठारांच्यो आडपय दुर्बाट ह्या वाठारांत सगळ्यो शाळा बंद पडल्या. आनी हांव एक्चुली आडपय शिकला, आडपय शाळेंत, मराठी शाळेंत. आनी आमी सद्या आसा हांगा चिखले ह्या शाळेंत. ही शाळा खूब स्पेशल आसा, रिजन की ही पोर्तुगीजांनी बांदिल्ली. लिबरेशन जावचे 2 म्हयने पयलीं हांगसर इनॉग्रेशन जाल्लें, तुमी पाटी पळोवपाक शकता. 1961 आसा ती, 16 ऑक्टोबर 1961. आनी इतके बरे तरेन आनी तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर इतको बरो आसा. बाकीच्यो तेजे नंतर शाळा बांदल्यो त्यो सुद्दां मोडल्यो, पूण ही शाळा पळयल्यार अशी दिसता की आजुनूय 10 वर्सां जावं एक 5 वर्सां पयलीं बांदिल्ली शाळा अशी आसा ही. आनी ती पडीक जाली. रिजन आमी गव्हर्मेंटाचेर घालता आनी तितके आमी रिस्पॉन्सिबल आसा, आवय बापूय. कित्याक शाळेक भुरगीं वचना जालीं, जावं धाडिना जालीं आमी, आनी शाळा बंद पडल्यो. केजी येयल्यो, सगळ्यांक दिसपाक लागलें केजीक गेल्यार भुरगें हें जाता म्हणून, फुडें सरता म्हणून. पूण हांव म्हाजेंच एग्जाम्पल दितां. आयज हांव खंयच्याय लेवलाचेर पावलो पळय न्ही, ते ह्याच शाळांनी शिकोवन, मराठी शाळेंत शिकोनूच म्हाका आयज इंग्लीश उलोवपाकूय कळटा, बरोवपाकूय कळटा. पूण जे आमचे मूळ आशिल्ले ते मराठी शाळा आशिल्ल्यो आनी माती आशिल्ली, ह्या मातयेंनी आमी खेळ्ळे. आयज ते खेळय ना आनी ह्यो शाळाय ना आनी ते टिचरीय ना. सो अशें जावपाक जायना. म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आनी आमी गोंयकार आसा पळय, गोंयकारांनी आमी फुडाकार घेवन ह्यो शाळा चलोवपाक जाय. आयज आमी हे शाळे मुखार आसा, ते शाळे मुखार ही आडपयची शाळा, सरकारी प्राथमीक विद्यालय, मराठी शाळा. आनी म्हाका अभिमान आसा की हांव हे शाळेंत शिकलेलो आनी हे शाळेंत शिकोवन आयज म्हाज्या करियरान जावं प्रोफेशनल फिल्डान काम करता हांव, आनी बरे तरेन काम करता. म्हाका कशींच लज दिसना की सांगपाक की हांव मराठी शाळेंत शिकलो म्हणून. पूण तुमी पळोवपाक शकता हे रियलिटी की शाळेची आयज इतकी पडीक परिस्थिती जाल्ली आसा की पळोवपाक वायट दिसता की शाळा सोडून हांव म्हणटा हें म्हागें पयलीं घर. आनी म्हागेले जे पयलीं शाळेंचे जे पयलीं फ्रेंड जाल्ले ते हेच शाळेच्यान जाल्ले. गांवचे फ्रेंड पयलीं हांगा जाल्ले, आमी खेळ्ळे हांगा खूब. ती माती आयज प्ले ग्रावंड ना हांगा. आयज हे आमी पायपाचेर झेंडावंदनाचे पायप, हे पायपार आमी चडटाले, आयज तें सगळें पिड्यार जाल्लें आसा. सो खूब दुख्ख जाता की आयज शाळेची परिस्थिती वेगळी तरेन जाल्ली आसा. एक टायमार आमी हांगा शिकताले, आमी एक जाल्ले, पूण आयज तेच शाळा मरणाची परिस्थितीन, सामकीच मरणाची परिस्थितीन आसा. आनी म्हाका दिसता आयज म्हाजो चेडो 5 वर्सांचो जायत येयलो. म्हाका खूब उमेद आशिल्ली की हांवूय म्हाज्या चेड्याक मराठी शाळेंत घालतलो म्हणून. पूण आमचे आडपय एरिया म्हणल्यार दुर्बाट पंचायत आसा पळय न्ही, तितून एकूय शाळा ना. आनी भुरग्याक म्हागेल्या शाळेंत घालतलो जाल्यार दुसरे हितून वयचें पडटालो. सो ऑप्शन कांय नाशिल्लो, केजीन घालचो पडलो. पूण हांव इतकेंच म्हणटा केजीन सुद्दां घातलो न्ही म्हाज्या चेड्याक, जाल्यार ती जो मातयेचो जो गंध आसा पळय न्ही, तो शाळेन आसतालो, तो केजीन ना. सो अशें जावपाक जायना. हांव सगळें सरकारा कडेनूय प्रार्थना करता आनी सगळ्या गोंयकारा कडेनूय प्रार्थना करता की शाळा आसा पळय आमगेल्यो ह्यो तुमी टिकयात आनी भुरग्यांक परत मातयेचे ते खेळान आनी ह्या मातयेच्या शिक्षणाक तुमी परत वाव दियात. आमी आतां दुर्बाट शाळा आसा पळय प्रायमरी सरकारी प्राथमीक शाळा, थंय आसा. पयलीं ह्या शाळेन भरपूर भुरगीं आशिल्लीं कितें, आनी कासवाडा तशेंच तळावले ह्या शाळेंनी अशीं भुरगीं आशिल्लीं की सामकी सफिशियंट, आनी 2 टिचर्स आसताले. आतां नवीन कायदो काडलो की खंयी एडमिशन भुरग्यां खातीर नवीन शाळा दिवपाक लागले पळय प्रायमरी सेक्शन. ताका लागून मागीर आतां ह्या शाळेची भुरगीं कमी जालीं आनी ऑटोमॅटीक भुरगीं कमी जातकीर ह्यो शाळा बंद पडल्यो.
आनी मदीं कितें जालें आमच्या हांगा बालवाडी स्टार्ट जाल्ली ती आतां ती भुरगीं ना म्हणून बालवाडी सद्या बंद आसा कितें म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान समजा आमची ह्यो सरकारी ज्यो शाळा आसा त्यो बंद पडल्या कारणान एक तर हांगा सिनियर जे आमचे लोक आसा तेंचे खातीर रिक्रिएशन क्लब म्हणजे असो हांगा हें करून सरकारान तसो तरी कितें करचें किंवा हांगा लायब्ररी तरी करची जेणे करून हे शाळेन लोक येतले आनी ह्या शाळेचो उपयोग जातलो ह्या गांवांत जे जे बरे बरे इंजिनियर किंवा बरे व्हडले पोस्टाचे जे लोक पावल्ले आसा ते ह्याच शाळेन शिकून फुडें गेल्ले आसा आज अशी परिस्थिती आसा आनी सरकारान खूब पयशे स्पेंड करून नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर हें करून नवीन शाळा डेवलप केल्ल्यो पूण आज अशी परिस्थिती त्या वेळार आमकां कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लो पूण आमी ह्याच शाळेन शिकल्या आनी ह्याच शाळेनसून फुडें वचून हांगसरले ह्या गांवचे लोक आसा ते इंजिनियर जाले बरे ग्रॅज्युएट जाले बरे जॉबाक आसा गव्हर्मेंट जॉबाक बरे ऑफिसर म्हणून काम करता पण आज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलोच म्हणून जायना न्ही भुरगीं आसपाक जाय आज सगळे शाळा रिपेर करता हें करता फक्त इलेक्शना पुरतेच आमी त्यो वापरता तशें न जायनासतना जर समजा कित्याक आमच्या हांगा ह्या गांवचे ज्यो पंचायती आसा त्योय मातश्यो तांचें फायनान्शियल हें कमी आसा सो ल्हान पंचायती आसा जर सरकाराक दिसलें जाल्यार सरकारान ह्यो ज्यो शाळा आसा जशें हांवें पळयलां की नावेली बीन पंचायत हेतून सिनियर सिटीजन जे आसा तांचे खातीर रिक्रिएशन हें आसा म्हणजे कॅरम बोर्ड किंवा सांजचे येवन ते रावता आनी एक कोण तरी थंय लेडीज कोण आसता जी तांकां च्या बीन करून थंय कितें तरी खावपाक करून दिता आनी ते लोक पुस्तकाय आसता ते लायब्ररी ल्हान मिनी लायब्ररी ते पुस्तकाय वाचता खेळटा आनी कॅरम बीन खेळून आपलो टायम पास करता तशें रिक्रिएशन हें तरी करपाक जाय सिनियरांक किंवा लायब्ररी बरे पैकी सुसज्ज अशी लायब्ररी करची जेणे करून गांवचे जे लोक आसा शाळा जरी ना तरी लायब्ररीन येवन ह्या शाळेचो उपयोग जातलो मडकयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.